सगळे जाणा की सोरो पिवन गाडी चलोवची न्ही म्हणून, कित्याक अल्कोमिटर टेस्ट आसता. पूण म्हाका अशें उत्तर मेळ्ळें स्पीकर सर की गेले 1 वर्सान हो अल्कोमिटर फक्त 5 केसींनी तुमी यूज केला म्हणून. हें म्हाका कळना स्पीकर सर, कितें म्हणून. स्पीकर सर, आतां इक्विपमेंटाचेर उलोवया, अल्कोमिटराचेर. 158 अल्कोमिटर्स आसात, तातूंतले 77 ओन्ली आर इन वर्किंग कंडिशन. स्पीकर सर, फास्ट चलयता म्हणून आमी बोवाळ मारतात. 23 स्पीड गन्स आसात, फक्त 18 आर इन वर्किंग कंडिशन. हाचो अर्थ कितें? देर इज 1 स्पीड गन फॉर 17 किलोमिटर्स ऑफ रोड. सो स्पीड गन हांगा आसा, तूं हांगा मातसो स्लो वतलो, उरिल्ले 16 किलोमिटर तूं पेटयतलो 110 स्पिडीचेर, आनी तूं पसतलो, तुका कांय जावचें ना. नेक्स्ट स्पीड गनाचेर तूं परतो हें जातलो. एवरेजींग करपाची स्पीड गन आमचे कडेन ना. बॉडी कॅमेराज 139 बॉडी कॅमेराज आहा, 126 आर वर्किंग. 2 इंटरसेप्टर व्हेकल्स आहा, एकूच वर्किंग. स्पीकर सर, हांवें आयकलां की गोंयचे पुलिसेन 30 बुलेट प्रूफ शिल्ड घेतली. काबरा लायक हां हें आतां हो रोहन खंवटो जाय आशिल्लो हातून. स्पीकर सर, हांवें हाजेर नोटिंग्स मागली. म्हाका आन्सर मेळ्ळें की फायल नोटिंग्स आर वॉल्युमिनस म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका जाय की ती फायल प्रोक्युरमेंट जी रिगार्डींग द प्रोक्युरमेंट ती फायलूच हांगा प्लेस करची. कित्याक सरप्रायझींग स्पीकर सर, शिल्ड म्हळ्यार कितें तें हें कितें धाल. ही धाल जी आहा ताजी वेट कितली? 27 किलो. सो वेट लिफ्टर आसचो पडलो मरे. मायकल लोबो ह्या दिसांनी जिम बीम करता. 27 किलो एक अभय आयलो रोहन खंवटो. 27 किलो हातान धरचे पडले शिल्ड म्हणून. शिल्ड रे, ही शिल्ड हातान घेतलो, एक हातान रायफल दवरतलो आनी एक हातान शिल्ड. शिल्ड आसपाक जाय. शिल्ड आसा 27 किलो एक शिल्ड. आनी कितले पडटा आतां ही बुलेट प्रूफ शिल्ड? एक हातान 27 किलो धरपी पुलीस आहा गोंया. बरें, आनी कितले पडटा हाका? 30 शिल्डांक अरावंड 4 कोटी रुपया पडटा. एक्झॅक्ट फिगर म्हाका मेळूंक ना. 4 ते 6 कोटी रुपया 30 शिल्डांक. म्हणजे कशी पडली? एक 10 लाखांक एक शिल्ड पडली. आतां ती शिल्ड खंय आहा? शिल्ड खंय तरी मारल्या साऱ्याक. नाजाल्यार ही शिल्ड घेवन आमी LOC वचचें पडटलें, लायन ऑफ कंट्रोल. नाजाल्यार बांगलादेशान वचचें पडटलें शेख हसिनाक साल्वार करपाक. स्पीकर सर, कितें फकाणां ही? कोण घेता, कितें घेता? हें जर सगळें क्लीन आहा जाल्यार मुखेलमंत्र्याक फायल दाखोवची आनी हांव खंय जर चुकलां जाल्यार हांव माफी पसून मागतां. पूण हे फिगर्स म्हजे कडेन आयिल्ले आहा, ऑथेंटीक सोर्स. हांवें जेन्ना तुजे कडेन डिटेल मागली तुवें म्हाका सांगलें वॉल्युमिनस म्हणून. सो इट मेक्स मी फील मोर सस्पिशियस अबाउट इट.